गोंयान पळोवशी जाल्यार सगळ्याक प्रोटेस्ट जाता सावथ गोवा काल सांकळी हिंगा जाली बिचोली काय सांकळी वालपय बिकॉज ऑफ IIT थिंगा हें जालें. डज दीस हॅव एन इम्पॅक्ट ऑन द ZP अँड म्युनिसिपल इलेक्शन? कांय ना, कशें आसता पळय, निवडणुका विधानसभेच्यो 2022 जातात आनी ताका लागून नॉर्मली हें अशें चालू आसता न्ही. निवडणूक जशी लागीं आयल्यो की अशे विशय ऑपोजिशनान काडप आनी एक इशू तयार करप हें तांकां. पूण ह्या वेळार तेंच्यांनी व्हडली चूक केली, खूब बेगीन सुरू केलें. इतल्या बेगीन सुरू करप नासता, हें लास्ट मिनीट एक शेवटी 1-2-3 म्हयने आसा म्हणल्यार सुरू करूंक जाय. आनी ताका लागून जालें कशें की गोंया भितर खूब पॉलिटिकल पार्टी खूब जाण येवपाक लागले. जशे न्यूज पेपर जास्त जाले तशे पॉलिटिकल पार्टी येतात, तांकां बातम्यो जाय न्ही प्रत्येकाक. ताका लागून नवीन कितें तरी करपाचो तांचो एक हें आसता. तातूंत म्हाका दिसना व्हडलो, कारण आमचो जो वोटर आसा बेजिकली त्या वोटराचो आनी ह्या ते एजिटेशनाचो असो कांय संबंद ना. आनी जी एजिटेशनां सुरू जालें, एग्जाम्पल कोल आसत बाकीचे गोश्टी, त्या संदर्भात सरकाराचें आनी पार्टी म्हणूनय आमचें हें आसा की त्या विशयाचेर जी एखादी हें लोकांक त्रास जाता अशें जर आसत जाल्यार अवश्य त्या संदर्भातलो विचार करपाक जाय. ह्या मताचे पार्टी आसा. ZP इलेक्शनाचो रिजल्ट वील बी ऑलमोस्ट लायक अ सेमी फायनल? ना, भारतीय जनता पार्टी मानतना निवडणूक 100% सगळ्यो निवडणुका हे आमी तितलेच मानतात आनी ताका लागून आमकां सेमी फायनल आनी क्वॉर्टर फायनल कांय अशें आमी धरना. प्रत्येक निवडणूक ही आमकां जिखूंक जाय म्हणूनच आमी निवडणुकीन उतरतात. आनी म्हाका खात्री आसा गोंयचे लोक भारतीय जनता पार्टीचे दोनी उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ते दोनी जिल्हा पंचायती भारतीय जनता पार्टीक लोकांच्या आशिर्वादान मेळटले. आनी त्या स्थानीक जे काम करतात लोक, कार्यकर्ते आसत, तेंचे आमदार, उमेदवार, ते करतले. कारण आमचेच उमेदवार आनी आमदार हे सदोदीत फिरत आसतात. आनी गोंयान खबर आसा तुका की प्रत्येक विशय, प्रत्येक निवडणूक ही त्या त्या मतदारसंघांतल्या विशयाचेर ठरता. गोंयान एका भाशेन एखादी गोश्ट जाली आनी म्हणून ताचो इम्पॅक्ट दुसरे कडेन अशें केन्ना जायना. इज अ इंडिविज्युअल, तो कोण उमेदवार रावला, थंयचे लोकल लोक कितें करतात हेचेर डिपेंड आसता.